नमस्कार, प्रायम खबरो. केंद्रीय बजेटात गोंयाक मायनिंग पॅकेजीची आशा ना. मुख्यमंत्र्याचे स्पष्ट संकेत. एक रकमी वर्सुकी अनुदान, लिजांचे पर्यावरण दाखले मुक्त करपाचेर भिस्त. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. फोंड्यातूय सरकार पक्षाची झेडपीक फोडाफोडी. महादेव नायकाचे शिरोडे सोडल्यार तिनूय मतदारसंघात झेडपी फोडले. ढवळीकाराची पाखां कापून मोगोच्या गडाक भुंयार मारपाचे यत्न. खासा रिपोर्ट. बाळंतिडी म्हूण सुरू केल्ल्यो नियोनेटल अँब्युलन्सी 2 वर्सां खातात धुल्ल. पॅरामेडिक्साच्या ट्रेनिंगाचेर मोडिल्लो पयसो उदकांत. 108च्या संपा उपरांत सरकारी कारभार उक्ताडार. करासवाड्यार जंक्शनाचेर कर्नाटकाच्या एसटीक ॲक्सिडेंट. 3 प्रवासी जखमी. सिमेंट कॉन्क्रीट भरपी टँकरान एसटीक दिलो धपको. आणि वर्ल्ड कपात टीम इंडियान पयले फावट काढलो दक्षिण आफ्रिकेचो कुणो. 308 रनाक जाप दिता दक्षिण आफ्रिका. 177 रनांचेर पॅव्हेलियनांत. शिखर धवन मॅन ऑफ द मॅच. खबरो विस्तारान. केंद्रीय बजेटात गोंयाक मायनिंग पॅकेजीची व्हडलीशी आशा ना. मुख्यमंत्री पार्सेकारान प्रुडंटाक स्पष्ट संकेत दिलो. मायनिंग बंद आशिल्ल्यान आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्ली वतना अर्थमंत्री जेटली कडेन गोंया खातीर खास पॅकेज मागिल्ली. पार्सेकार म्हणटा पॅकेजीची व्हडलीशी आशा ना. मात निती आयोगा मुखार आपलो वर्सुकी एक रकमी अनुदानाचो प्रस्ताव मान्य जावं येता. मायनिंग लिजांचे पर्यावरण दाखल्यावेली स्थगिती काडपाचेरूय पार्सेकार आशावादी दिसता. पळयात मुख्यमंत्र्याची बजेट विशलिस्ट एक्सक्लुझिव्ह. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली येता ते शेनवारा 28 फेब्रुवाराक ताचो दुसरो अर्थसंकल्प मांडटा. मेक इन इंडिया बजेट म्हूण ह्या अर्थसंकल्पाची सध्या चर्चा चल्ल्या. मात मोदीक लक्की म्हणपी गोंय सध्या मायनिंग बंद आशिल्ल्यान अडचणीत आसतना गोंयच्या पदरात कितें पडटलें काय म्हूण गोंयचे मायनिंग आनी ट्युरिझम वाठारांतले लोक दोळो दवरून आसात. प्रुडंटान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक विश लिस्ट विचारले. आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान अर्थमंत्र्या कडेन मागिल्ले मायनिंग पॅकेजीची ताका व्हडलीशी आशा ना. 1000 कोटीची मागणी केली म्हज्या पयलींच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ली ती. पूण हांव तितूनसून व्हडलो होपफूल आसा असो न्हय. तशें म्हजें राज्य म्हजें सरकार किंवा म्हज्या पक्षाचें आसा म्हणून वेगळें असो एटिट्यूड आमचे लोक दाखयणारे न्हय. दिल्ली आपली फोनार कामां जातात. 2-3 महिन्या भितर पॅकेज मेळटली म्हूण पर्रीकर रक्षा मंत्री म्हूण दिल्ली वतना नोव्हेंबरांत उलयल्लो. चित्र पळयल्यार पॅकेजीचे वारे गेल्ल्यान जमा. त्या परस पार्सेकराची प्रधानमंत्री मोदीचे धोरण आनी निती आयोगाचेर चड भिस्त. पंतप्रधान मेळटा जेणी सक्सेसफुली मुख्यमंत्री पद सांबाळलें किंवा सक्सेसफूल मुख्यमंत्री असले आनी असो मनीस थंय बसल्यामुळे जे स्टेट एलोकेशन हे कन्सिडरेबल जातले आनी बऱ्यो ग्रँट्स सगळ्या राज्यांक मेळटल्यो. केंद्राच्यो येवजण्यो गोंयाक लागू पडनात. मुख्यमंत्री म्हणटात त्या परस गोंयाक वर्सुकी एकर कमी अनुदान दियात. गोंय गरज आसा तशें वापरतले. निती आयोगा कडेन ताणें हो प्रस्ताव घाला. त्यामुळे वार्षिक एक क्वांटम ऑफ ग्रँट दिली जाल्यार राज्याक ती सोयीची पडटा. मायनिंग लिजांच्या पर्यावरण दाखल्यावेली स्थगिती केंद्रीय आणि राना पर्यावरण मंत्रालय काडटले म्हूण मुख्यमंत्री बरोच आशावादी दिसता. मायनिंगच्या बाबतीत जी ECs विड्रॉल केल्ली आसात ती विड्रॉल ऑर्डर विड्रॉ जावंक जाय ही मागणी आसा जी हांव पर्स्यू करीत आसा आनी ती जातली. मुख्यमंत्री पार्सेकराची भाशा पळयल्यार गोंयाक मायनिंग पॅकेजीची व्हडलीशी आशा ना. केंद्रात बीजेपीचे सरकार असले म्हूण गोंयात खासात रातामेन मागचो ही मानसिकताय पार्सेकराक बरोबर दिसना. मात गोंय केंद्राचे एकर कमी अनुदानाचेर भिस्त दवरून रावला. केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यान हातूंतले कितें हातात पडटा ते शेनवारूच सांगतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघाचे डिलिमिटेशन आणि आरक्षण सरकार पक्षाच्या फावरात कशें केलां ते फाटले 2 दीस प्रुडंट एक्सपोज करीत आसा. सरकार पक्षान फोंड्यांतूय तेंच केलां. फोंड्यां मोगोचो गड. त्या गडाक भुंयार मारपाची येवजण चल्ल्या. फोंडें काडून दक्षिणेत घालां. फोंडेचे झेडपीचे सगळे नंबर आरत्याचे परते केल्यात. बीजेपीच्या महादेव नायकाचे एक शिरोडे सोडल्यार फोंडें धरून ढवळीकाराचे सगळे मतदारसंघ जाय तशे फोडल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट.
झेडपीचे पंचनाम्याचेर फाटले 2 सिरिजात प्रुडंटान उत्तर आणि दक्षिण गोयचे झेडपी मतदारसंघातले डिलिमिटेशनाचो घुसपागोंदळ दाखयलो. ह्या झेडपी वेंचणुकेत फोंडे काढून दक्षिण गोंयांत घाला. त्या खातीर फोंडेचे झेडपी मतदारसंघाचे नंबर बदलल्यात. मात बीजेपीचे वजन आसा थंय एकाचे 2 झेडपी मतदारसंघ केल्यात. मंत्री जायत सावन सुदीन ढवळीकारान फोंडे आपले हातपाय पसरूंक सुरवात केल्ले. आमदाराची संख्या 3 पावली. फोंडेच्या डिलिमिटेशनात सरकार पक्षान दुसऱ्यांची पाकां कापून आपली सिटां वाडोवपाचो यत्न केल्या हे उघड दिसता. फोंड्याची सिटां वाडोवपाचे गणित. कुर्टीतले उजगांव गांजे वेगळे काढून नवो झेडपी केलो. कवळे फोडून बोरी नवो मतदारसंघ केला. बाकीच्या जाग्यां भशेन डिलिमिटेशनात फोंड्याच्या झेडपी मतदारसंघातूय बरीच फोडाफोडी केल्या. तिवरे आणि बांदोडा झेडपी मतदारसंघ नाच केले. बांदोडे फोडून कवळे आणि वेलिंग वाटून घाले. तिवरे काढून बेतकी खानोळा मतदारसंघ केलो. वेरे वागुर्मे काढून कुर्टी घाले. केरी काढून बेतकी खानोळात घाले. वेलंगांतलो केरी आणि भोमा हाडकोण काढून बेतके घालो. फोंडे 3 झेडपी मतदारसंघ फोडून 3 नवे झेडपी मतदारसंघ तयार केल्यात. मात महादेव नायकाचो शिरोडा झेडपी मतदारसंघ आसा तस्सो दवरला. तातूंत शिरोडा आणि पंचवाडी आसात. नवे डिलिमिटेशनात फोंड्याचे राखीव मतदारसंघ वाडले. फोंड्या 6 झेडपी उरले. फोंडे तालुक्यात राखीव मतदारसंघ 4 वयल्यान केले 5. 2010 बायलांक 2, ओबीसी 1 आणि एसटी 1 आशिल्लो. 2015 बायलांक 1, ओबीसी 2, ओबीसी बायल 1, एसटी 1. विरोधकांची पाकां कापून सरकार पक्षाचे झेडपी वाडोवंक डिलिमिटेशनात सरकार पक्षान केल्ली कसरत स्पष्ट दिसता. मात असले मॅन्युपुलेशनांतल्यान सरकाराचे साधतले काय आंगलट येतले ते 18 मार्चाक गोंयकारांनी झेडपीचो कौल दिल्या उपरांतूच स्पष्ट जावपाचे. पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. 108 अँब्युलन्सीच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावेल्यान एक भयानक गजाली उक्ताडार येवंक लागल्यात. सरकारान जीव्हीकेक अँब्युलन्सीचो कॉन्ट्राक्ट दिलो. मात बाळंतिणी आनी ल्हान भुरग्यांक खासा सेवा दिवपी नियोनेटल अँब्युलन्सी फाटलीं 2 वर्सां धुल्ल खायत पडल्यात. ह्या अँब्युलन्सीचेर सरकारान लाखांनी रुपया मोडून मेडिकलाच्या भुरग्यांक पॅरामेडीक ट्रेनिंग दिल्ली. त्या ट्रेनिंगेचोय पयसो उदकान. ते शिवाय पॅरामेडीक ट्रेनिंग घेतिल्ल्या भुरग्यांचो फुडार त्रिशंकू. पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. ॲक्सिडेंट वा बाकीच्या मेडिकल एमर्जन्सीत लोकांक पावची म्हूण सरकारान जीव्हीकेक 108 ही EMRI अँब्युलन्सीचो कॉन्ट्राक्ट दिलो. जीव्हीके कडेन 31 अँब्युलन्सी आसात. मात रस्त्यार चलताल्यो 15 ते 18च. आता 108 कर्मचारी संपार गेल्ल्यान 108 पुराय हल्ल्या. सरकार आणि जीव्हीकेच्या बेजबाबदारपणाक लागून बाळंतिणी आणि जाल्ल्या भुरग्यांक निओनेटल सर्व्हिस दिवपी जिल्ह्यातल्यो 2 अँब्युलन्सी फाटलीं 2 वर्सां कुसतात. ह्यो अँब्युलन्सी पळयात. ताचे वेलो धुल्ल पळयल्यार वैजकी खात्याचो कारभार कसो चल्ला तो सांगपाची गरज ना. निओनेटल ही खासा बाळंतिणी आणि ल्हान भुरग्यां खातीरूच वापरपाची अँब्युलन्स. तेंच्यांनी त्यो गाडयो बंद केल्ल्यो आसा निओनेटल म्हणून. तितून 1 म्हयन्याभराचे भुरगेच ट्रॅव्हल करूंक शकता. ताच्या भायर आनी कोण करूंक शकना. निओनेटल सर्व्हिसाचेर काही कामगारांक स्पेशल ट्रेनिंग दिल्लें गव्हर्मेंटान. 3.5-4 लाख खर्च करून ते ट्रेनिंग दिल्लें. त्या कामगाराक आज ह्या मॅनेजमेंटान कामा वयल्यान काडून उडयल्ले आसा. आमची अशी मागणी आसा की त्या सगळ्या कामगारांक 13 कामगार जे आसा तांकां इमिजिएटली सरकारान फाटल्या खेपे प्रॉमिस केल्लें आमकां सरकारान की तांकां सगळ्यांक आमी एब्जॉर्ब करतले. तांकां खंय ना खंय आमी दवरतले. पूण अजून पर्यंत ते जाल्लें ना. आनी ह्या सगळ्या कामगारांक तेंच्यांनी इमिजिएटली कामार लावचे. डिलिव्हरीच्या टायमार जे यूज जाता अश्यो एम्ब्युलन्सी आसा त्यो इमिजिएटली सुरू करच्यो. निओनेटल सर्व्हिस फाटलीं 2 वर्सां जालीं बंद पडल्या. पूण ह्यो अँब्युलन्सी बंद पडिल्ल्यान ते खातीर खासा ट्रेनिंग घेतिल्ल्या 13 मेडिकल स्टुडंट्साचे फुडाराची धडगत ना. जीव्हीकेची निओनेटल अँब्युलन्स सुरू करपाक पॅरामेडीक म्हूण खासा कोर्स सुरू केल्लो. सरकारान 13 मेडिकल स्टुडंट्साचेर लाखांनी रुपया मोडून तांकां पॅरामेडिकल ट्रेनिंग दिल्ली. त्या कामगारांक जीव्हीकेन काडून उडयल्यात. निओनेटल अँब्युलन्सी बंद आणि 13 कर्मचाऱ्यांचो फुडारूय काबार. तेंच्यांनी अशें म्हटलां की पॅरामेडिक्साची गरज ना. जर पॅरामेडिक्साची गरज नाशिल्ली जाल्यार इतले सरकारान पयसो खर्च कित्याक केलो आनी 3 वर्सां तांकां सेवेर दवरलो. म्हणजे एक्चुअली 3 वर्सां तेंची कॅरियराची 3 वर्सां सरकारान मॅनेजमेंटान पिड्यार केल्ली आसा. पॅरामेडिक्साच्या फुडाराचे प्रश्न सोंपिल्लो ना. बाळंतिणी आणि ल्हान भुरग्यां खातीर खासा अँब्युलन्सींची वेवस्थाच बंद पडल्या. 4-5 दिसां पयलीं अशी गजाल घडली की साद्या अँब्युलन्सीन एका बायलेची डिलिव्हरी जाली. पूण ती डिलिव्हरी कंप्लीट करपाक लागून त्या हेल्थ सेंटराच्या सांग्या वयल्यान कोणूच एकटो डॉक्टर भायर येयल्लो नाशिल्लो. सो आमच्या वर्करांक ते करचें पडलेलें जे अनट्रेन्ड आशिल्ले. सो आमकां सरकारा कडेन अश्यो खुबश्यो मागण्यो आसा की बाबा ह्यो तुमी गजाली इमिजिएटली करा. पूण सरकार हेजेर कानार मनार कांयच घेना. हाचेर प्रुडंटान जीव्हीके काडले. मात ते कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. इतलो सगळो बोवाळ चल्ला आनी सरकार म्हणटा स्टाफा कडेन चल्ला ते कपुसाव जीव्हीकेन पळोवपाचे. 9 अँब्युलन्सी खंय खंय धांवतल्यो हो सध्या प्रश्न. ॲक्सिडंटाच्या आकांतार 108चो आदार ना तो ना. बाळंतिणीकूय विचारतलो कोण ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.